अशी लुजा माबी पळे रे पळयात हांगासर वयसा वेलकम बॅक टू माय चॅनल हांव रुची एंड तुमचे स्वागत आसा म्हज्या चॅनलान। आता हांव वयतालें मार्केटान एज इट इज जे म्हजे डेलीचे आसता ब्लश अशें लायता हांव। एक्चुअली म्हाका मातशें मार्केटान वचपाक जाय आशिल्लें बिकॉज म्हाका कपडे घेवपाक जाय आशिल्ले कॅज्युअल वेअराक कितें जाय आशिल्लें त्या खातीर मार्केटान वयतालें। भाव येवपाक कसोच रेडी नासलो, तो म्हणटालो ताका शिकपाक जाय म्हणून एग्जाम आसा दिसता। सो हांवें म्हटलें मातसो यो रे करून कसोच येवपाक रेडी नासलो। तुमचें हें काम तुमचें तें काम म्हणपाक लागलो। हांवें म्हटलें यो रे म्हटलें मातशें। सो आतां खंय तरी वचून बरें चल वच म्हणपालो भायर सर येता चिक्स बरें दिसता न्हू पिंकी तर फेस दोळे म्हाजे खूब टायर्ड दिसता आसतले कित्याक हांव आतां जस्ट येयला कामाच्यान म्हणून। डेली म्हजो होच डायलॉग आसता हांव कामाच्यान जस्ट येयला म्हणून कित्याक कितें करूं शकता त्याच रियलिटी खूब टायर्डशें दिसता न्हू। सो त्या खातीर वायट आय काजल लायता। आतां मातशे खंय तरी दोळे बरे दिसतात न्हू। आयब्रोज आमच्या चलयांचे अशेंच आसता, आमकां रेडी जावपाक खूब लायक आसता। म्हजी आयब्रो पेन्सील पळयात कितली ल्हान आसा, ती ल्हान जाला बिकॉज हांव ताका एवरीडे शार्पन करता। म्हणजे ऑलमोस्ट ओवर जाला बिकॉज हें हांव कामाक लावन वयता म्हज्या कामार पळोवंक शकता तुमी डेली वेअराक लागून असो आसता असा परफ्यूम। हे पळय हे ते मस्ती करता धांवता पळय। आतां रेडी जालें, आतां आमी वयतात। हांवें म्हजो भाव जशें की हांवें सांगलें खंय वयतना भावा वांगडाच वयता हरशीं म्हणून। तो आनी हांवूच आसता मोस्टली, नाजाल्यार इफ फ्रेंड्सां वांगडा जाल्यार फ्रेंड्सां वांगडा। पूण फ्रेंड्सूय म्हाजी खूब अशी लायक सिलेक्टेड आसा जेंच्या वांगडा हांव हँग आवट जाता। हांव लायक चडशा वांगडा केन्ना हँग आवट जायना, म्हाजी जी सिलेक्टेड मनशां आसा जेंच्या वांगडा हांव हँग आवट जाता। आनी हय तर या आमी म्हजो पिंपल म्हाका दिसता वचपाचें नांवूच घेयना। सो फायनली आतां आमी वयतात वास्को। मम्मा तुका वास्कोच्यान कितें जाय काय नाका? लास्ट टायमूच हाडलेली मू कांकणां। कसली कलर जाय? सेम असलो ताका कितें व्हिडिओ पळोवन मागीर याद येतली म्हाका। ते आहा। सो आतां आमकां पयलीं वचपाक जाय मॅकानिका कडेन कित्याक आमची एक्टिवा आसा ती मॅकानिका कडेन आसा। तर हांव भावा वांगडा वयतलें अर्द्या वाटेर आनी तो थंय वचोन मागीर ती गाडी घेवन येतलो। परत आमी हांगा येतली आनी मागीर आमी वयतली मार्केटान। चल्लो मॅकानिका कडेन आतां चॅक करपाक। हांवें हांगासर चूज केला हे टॉप आनी ही पॅन्ट। हय हेजेर ही सूट घेतली काय खबर ना कितलेशेच पयलें म्हाका काय लायक काय सब रेडी है, जितना टॉप ऊपर ना सब रेडी है। तर त्याच्या हातीन हांवें ती पोती दिला सगळें सामान तोच धरता म्हाजें हरशें म्हणून। थँक्यू।
घे रे. तर आता आम्ही खावपाक वयता. हांवें थंय खूब टायम वेस्ट केलो पॅन्ट आनी ते टॉप सिलेक्ट करपाक बिकॉज फाल्यां हांव मातशें भोंवपाक वचपाचें चिंतता आनी आतां भूक लागला सो खावपाक वयतात आमी काशी डेली हांगासर वास्को. अभी तू कितें घातलो? एवरी टायम फक्त उगी रस म्हणटलो. लास्ट पळय ना दिस इज क्लीन. तर आता आम्ही हांगासर खावपाक येयला. आता चूज करतात कितें जाय तें. भाव चूज करता व्हडलो आपूण चूज करपी कसो चूज करून फक्त समोसाच करतलो एट दी एंड. दाखय कितें तें तूं जेवतलो हांव मागीर गुलाब जामून खातलें. आनी तुका समोसा रेड चटणी. हो कितें चूज केला तो पळोवया. बरो पळयता सो कितें जाय तुका बी. म्हाका सामकी चिंचोवन भूक लागला कित्याक हांव कामाच्यान हांवें कांय खावना. डायरेक्ट हांगा येयला आनी थंय वचून इतले लायक कपडे चूज करपाक इतको टायम लागलो सिरियसली. म्हाका जाय ते हांवें पॅन्ट चूज केली. हांवें जी पॅन्ट आसा ती फॉर्मल पॅन्ट चूज केली आनी कसलो कलर चूज केलो की तेजेर पडटा तसलें टॉपूच म्हाका मेळना जालें. तुका स्टील तुका लायक जायना म्हणून इतकें सगळें दाखयलें म्हणपा लागलें. आनी मागीर एट दी एंड हांवें मागीर ब्रावन कलर चूज केलें जे तुमकां रोखडें पळोवपाचें आहा ब्लॉगा भितर. सो गरम ना समोसा गुलाब जामून आनी समोसा म्हाकाय समोसा. समोसा खाले. म्हजें नेक्स्ट पार्सल आसा खंय मसाला डोसा. लायक खावपाक चड खायना आनी म्हाका खूब आयटम्स जाय आनी लिमिटेड जाय. ते म्हणजे ह्यान कितें करता म्हणून. अरे यार तुम्ही दिखाया कितले खाता का म्हणटली. आता आमी वयतात मिस्टर DIY बिकॉज आमचें खावन बीन जालें हांगासर. आनी गोबी ऑर्डर केल्ली बट गोबी येवकूच ना. खूब टायम काडलो तेंच्यांनी. सो मागीर हांवें म्हटलें की तें पार्सलूच कर. या मरे टेम्पटेशन. अरे हांगा टेम्पटेशन आसा पळोवकूच ना मरे हांवें. कितें जाय. आनी आतां आमी हांगासर येयली फर्स्ट ट्राय. भितर म्हाका खूब टॉयज दिसलेले पोव कशें जाल्लें म्हणून येयल्ली. बट मागीर फाटल्यान पयलें जाल्यार थंय आसा टेम्पटेशन. सो टेम्पटेशनान वयतात आतां आमी. मोशी येता म्हणून येडगी कशी तेडी कसलो मार केलो जाणा. टेम्पटेशन हें आमच्याच थंय आसा पूण आमी आजून पावनाशिल्ले न्हू. ते फर्स्ट टायम येयला न्हू. कितें भाव म्हणटलो हांव ताका उठयता बसयता म्हणटा ह्या वाटेन बसतलो. पयलीं हांव ह्या वाटेन येयल्लें मागीर ताका त्या वाटेन ह्या वाटेन ताका बसयलें आनी त्या वाटेन हांव गेलें.
परत हांवें ताका हांच्यान उठयलें कित्याक लायटनींग थंय सारकी येनासली. एक्चुली आमी वास्को बीन वयतात न्हू टेम्पटेशनान, थंय अशें ना, थंय आमी डायरेक्ट वचून ऑर्डर दिवन पेमेंट करूंक शकता. बट हांगासर पयलीं पेमेंट करूंक पडटा. ऑर्डर म्हटल्यार ते कुपन दितात तेमी आनी मागीर ते कुपन घेवन वचपाचें आमी. यू म्हणनाकात, इट्स व्हेरी टेस्टी लागता ते. तुम्ही पळोवंक शकता अशें बरें दिसता हांगा बरें फोटोज बी काडपाक बरें आसा. ती एंट्रन्स ती दिसता ती एंट्रन्स. हांगा वयरूय बसोंक शकता आनी ते भितरूय बसोंक शकता आनी हांगाय बसोंक शकता. आमी हांगा चूज केलें बिकॉज हांगा चड अशें बरें दिसता कशें. म्हजें पिवन जालें. तूं जावना रे, बेगीन मरे मिस्टर DIY या. हय आतां आमी येयल्यात मिस्टर DIY येयल्यात आतां आमी. डोंट नो वाय बट म्हाका DIY येवपाक खूब लायक आनी हांव जेन्ना येता न्हू नाका घेवन वयता. ब्लू पण शुअर तू ना रे, पिंक चड बरें आसता. चड पिंक आमचे कडेन आशिल्लो तो याद आसा. याद आसा कितें असले आमचे कडेन आसलेलो तो कंपास. तो मातसो डिफरंट आशिल्लो. कशें ओपन करप तें अशें करून ते आमी शार्पनर भायर सरतालो तो. दोन केळें सोडून पळयता दाखय रे. हें म्हाका पळोवपा जाय. हांगा तो लागता दिसता बरें दिसता न्हू तूं. अशें ल्हान बी घरा कडेन वचून हाडून दाखयता. कितें हें घेवया हें पूण म्हाका दिसता ताका चावचें ना गो बी. तो व्हडलें आसा. तें व्हडलें आसा. हें ताका परफेक्ट जातलें. घेवया मम्मा तापयतली कितें हाडलें काय म्हणटली. आनी हें जातलें ताका यूज जातलें दिसता न्हू. हें सारकें जातलें. हें घेवया ताका तें सिंबाक लागून. आनी कितें घेवया शिंबाली कॉपी काडपाक लागून. हांसतली म्हाका कितें व्हरता म्हणटा. हें कशें दिसता दिसता बंद कर. तर आमी खूब कितें घेतलें आनी आमकां फडको पडलो 1000 क्रॉस. कितें म्हणून घेतलें पूण आमी म्हाका पण हां तूं काय घेवना बस. तो वयता आतां बकेट दिवपाक. बस्केट कितें म्हणटा ताका बस्केट. तर आमचें शॉपिंग जालें आतां आनी आमी आतां घरा वचपाची. मम्मा कॉलार कॉल करता की खंय पावला का म्हणून. आमी सांगलें भावाक कॉल केल्लो. भावान सांगलें मिस्टर DIY येयला म्हणून. आतां घरा वचून पळोवपाक जाय. डॅडी ना दिसता घरा कडेन. ना जाल्यार येन्ना म्हणसर डॅडीचो कॉल म्हाका आसतालो की खंय गेला काय म्हणून. यो मरे बेगीन. ताका पळय सामको धोलो चलता आपलो तो ना रे. हय चल हय कितें जालें गो. सो आतां आमी वयतात घरा. आमी कितें हाडला. छोटू कपडे हाडले. छोटू कपडे हाडले. कोण बाई खूब कितें हाडला. खेळणे बी हाडला कपडे बी हाडला. बरें आसा न्हू. थँक यू भैया. लाइक थैंक यू भैया. ये छोटू आओ पळय तू पण. छोटू कपडे हाडल्या पळय गे. बसला छोटू पापू हाडला. आओ पळयता.
खंयचे फुडल्यान खंयचे पळय कसले पळय कसले पळय 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 गो या फुडल्यान न्हू आवडले बरें राव चाटे ते परत दाखोवपाचें म्हाका बाबा बरें आसा शमी बरें आसा कपडे कपडे घालुया कितले क्यूट आई पळय गे घालून घेता पळय गे आवय माझा बाबा टायट जाता कितें रे टायट जाता हय अशें लुजेले आसलेले आमकां दिसता ताका जावपाना म्हणून हें ल्हानूच दिसता आमकां अजून टायट जालें चतू टायट जालें मातशें पूण घालून घेतलें कशें गो पोरान पापू आवडलो तुका फाल्यां हाडया तुका बरो आ कसो रावलो पळय छोटू म्हजो हॅन्डसम अबे पळय रे टायट जाता रे ताका पळय रे कशें रावलें पळय रे पोर मातसो मोठो आसा न्हू नाका रे ताका मोट्यान म्हणून गो कसो घालून घेता पळय गे पळय गे टायट जाता पूण फुडल्यान दिसता छोटू हॅन्डसम दिसता मरे सामको इल्लो अशें म्हाजे हात हॅन्डसम दिसता मरे पापू आवडली बाबूक आवयस कपडे हाडले शेपडे हाडले का रावले पण कितलो खुश पण आणि ताका खेळणे हाडला तेजे खेळणे बिना तुका हाडला खेळपा एकाड अरे वाह तो गयला पळय गे पप्पा म्हाका तर क्यूट दिसता खुशाल तू छोटू कपडे मातशे व्हडले जाले जाल्यार आनी बरें दिसता रिटर्न दिवपाक गावता ते 7 दीस हे हय मागीर दिवया मरे पळय कशाले हाडला DIY ते कितले खुश पळय गो हय ते कितले खुश पळय तरी कितें हाडल्या आवू सगळे हाडला बॉल हाडला पापू हाडला कितलो खुश तो पळयात हांगासर आवयस apply exchange are allowed within 7 days with receipt फाल्या काढून दवरपाक जाय नवळे जाय त्याने काढपा जाय मगो हेगो हाल्या होतो पळय टाईट तरी कसो राजा कसो पळ ओय ओय जीवी के काढपा न्हू आवय माझी पुप्पू काढू बरें लांबशे आसता पळय मातशें व्हडले जाय ते कमरे कडेन पावपा जाय हांगा पुसो तर आयज खूब चड पुरो जाला खूब म्हटल्यार खूब टायर्ड जाला बिकॉज आयज खूब धांवपळ जाली आनी आतां छोटून तरी खूब सतयला कितले फावटी भायर गेले ते लायक लिटरली ते खूब खूश जाल्ले आसा आयज आनी ते खूब क्यूट दिसता म्हाका इतलेंच जालें की जे तेजे कपडे आशिल्ले ते म्हाका दिसता मातशे एक व्हडले सायजीचे हाडपाचे आसलेले हे एक्स्ट्रा स्मॉल हाडलेले आमी सो तरी सुद्दां ते खूब खूश जाला आनी तो चेडो एक्चुली आनी आमी ताका पिंक हाडले बिकॉज पिंकूच एकूच कलर आशिल्लो थंय त्या सायजीन सो आमकां दिसलें ते आजुनी आमचे इल्लूशे बाय कशें सो तेका लागून तो हाडलो ताका बट ते खरेंच खूब खूश जाले आनी आयचो व्हिडिओ हांगाच पर्यंत गायज तर कसो दिसलो तुमकां हो ब्लॉग
इफ तुमकां लायक जाला देन लायक करात आनी सबस्क्रायब करून नाल्यार सबस्क्रायबूय करात प्लीज. तर हांव अशेंच तुमच्या वांगडा मेळटलें डेली at 1 PM. टिल देन बाय गायज, टेक केअर, बाय. ओ शिट, बाय. बाय.